विसव उपरांत तुमकां येवकार. पेडणेचो सारस्वत ब्राह्मण समाज आरक्षण मागता. पेडणेच्या गोवा दरबारात सारस्वत ब्राह्मण समाजाचो मेळावो जावपाचो आसा. 27 नोव्हेंबराक हो मेळावो जातलो. मेळाव्याची कार्यावळ सांगतना संघटनेचो सचिव अशोक देसायान आरक्षणाचो विशय काडलो. पेडणेच्या सारस्वत ब्राह्मण समाजान 27 नोव्हेंबराक मेळावो दवरला. मेळाव्याच्या कार्यावळीची संघटनेन पत्रकार परिशदेत माहिती दिली. पेडणेच्या सारस्वत ब्राह्मण समाज संघटनेचो सचिव म्हणटा, संघटना सगळ्या जाती समाजाच्या लोकांक आदार करतली. हो समाज आरक्षण मागता. एक मुख्य उद्देश असा तो बाकीची जी कम्युनिटी आसा तांकां आमी हेल्प करीतच आयल्या ना अशें केन्नाच ना आनी तांकां हेल्प करपाचो एक मुख्य उद्देश जावन आसा. तर हेच्यासाठी आमी एक प्रयत्न करून एक असोसिएशन स्थापन केलें रिजर्वेशनाची बाबा हे चान्स जर आसत की इट कॅन बी व्हेरी मायनर एज पर आमची जर मायनॉरिटी आसा जाल्यार त्या हातून प्रपोर्शनेट टू दॅट इफ पॉसिबल देन वी डेफिनेटली विल आस्क. ह्या समाजाचे सगळे कडेन आशिल्ले लोक एकठांय येवचे म्हूण हो मेळावो. समाजाचो जनसंपर्क अधिकारी म्हणटा, पेडणे तालुक्यातल्या लोकां खातीर ही संघटना वावुरतली. सगळ्या पेडणे तालुक्यातल्या लोकां खातीर एक प्रकारचो एक बरो पेडणे तालुका एक बरो समृद्ध आणि प्रगतशील जावचो हाजे खातीर ही म्हजी संघटना उबारला ती वावुरतली. मेळाव्यात सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या सगळ्यांनी वांटेकार जावचे असो उलो सारस्वत ब्राह्मण समाज संघटनेन मारला. पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. आता पळोवया खेळा मेळावेल्यो खबरो. मंगळारा कोलकातात जाल्ल्या आय लीग मॅचीत चर्चिल ब्रदर्स आनी प्रयाग युनायटेडाक दर 1 पॉयंट मेळ्ळो. ही मॅच 1-1 अशी बादाबाद उरली. कितलेशेच गोल मारपाचे संदी वगडायिल्ल्या चर्चिल ब्रदर्स पंगडाक ही मॅच ड्रॉ जाल्ल्याचे चड पिकासांव जातलें. मॅचीच्या सुरवेक प्रयाग युनायटेडाच्या केन विन्सेंटान ही सोपी संद वगडायली. उपरांत चर्चिल ब्रदर्सान मॅचीचेर आपलो ताबो दवरलो. डिडिकान 15व्या मिनटाक गोल मारून आपल्या टीमीक लीड दिली. ही लीड वाडोवपाच्यो चर्चिलाक भरपूर संदी मेळिल्ल्यो, पूण तांकां आनीक गोल मारपाक अपेस आयले. दुसऱ्या हाफांत प्रयाग बरोबरी करपाच्या हेतान खेळटालो. तांणी बरोच नेट धरिल्लो. हे वटेन चर्चिलाकय चान्स मेळत आशिल्ले, पूण गोल करपाक तांकां अपेस येताले. चर्चिल एका गोलान जिखून आय लीग टेबलान सगळ्यांत वयर वतले अशें दिसताले, पूण गेम सोंपपाक 6 मिनटां आसतना प्रयागच्या शंकर ओरानान सुंदर गोल मारून गेम बादाबाद केली. Got it onto his right foot and finished absolutely superbly. See it again. What an abs. Bureau report, Prudent Media. 57व्या राष्ट्रीय शालांत खेळा सर्तीत गोयच्या पंगडान पयलेच फावट कर्नाटका वांगडा खेळून इतिहास घडयलो. गोयचे वॉटर पोलो पंगड 6-3 गोलांनी हरलो, मात सोंपेपणान न्हय. 8-10 दिसां भितर पंगडाक तयार करपी पेवपाचो प्रशिक्षक TS धिल्लोनाचो हातूंत म्हत्वाचो वांटो आसा. गोंय पंगडाचो खेळ पळोवन गोंय स्विमींग संघटनेचो सचिव सुदेश नागवेकार सामको खोशी जाला. संघटना वॉटर पोलो पंगडाक पुराय तेंको दितली अशें ताणें उलोवन दाखयलां. गोंयची पयली मॅच कर्नाटका वांगडा जाली. राष्ट्रीय शालांत सर्तींनी कर्नाटकाची टीम कितलोसोच तेंप जालो वॉटर पोलो खेळटा. गोंय पंगडान ह्या मॅचीचेर शेक गाजोवपाचे भरपूर यत्न केले, मात निमणे कर्नाटक 6-8-3 गोलांनी जिखले. गोंय पंगडान गोल कमी केले आसत, पूण जिखता म्हणल्यार कर्नाटकाक घाम काडलो. यहाँ पर 2.5 ईयर से यहाँ हूँ और मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर था और मैंने देखा स्विमरों में टैलेंट है और दे कैन डू समथिंग, सो आई थॉट टू मेक दिस टीम. सो मैंने मैडम से बात किया, जो यहाँ की जो इंचार्ज है डायरेक्टर मैडम से, शी एग्रीड, कहती ठीक है हम लोग इस टाइम आपकी जो टीम है टीम को उतारेंगे, और उसने शी गेव मी ग्रीन सिग्नल, सो आई वेंट अहेड, नथिंग एल्स. कितने दिन प्रैक्टिस कर पाए लड़के और कितना टाइम लगा उनको ये रूल्स वगैरह सीखने में? तो रूल्स तो सभी सीख गए थे, रूल्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. रूल तो सभी बच्चों को सभी आते थे, सिखा दिए थे 10 दिन के अंदर. लेकिन बाकी जो टीम की टेक्निक्स और टैक्टिक्स है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम. उसके लिए थोड़ा सा हम लोग मार खा गए, क्योंकि अभी हमारी ये शुरुआत है, स्टार्टिंग है. फिर भी हमारी जो टीम ने उन्होंने 6 किया और हम लोगों ने 3 किए. ये दिस इज आल्सो ग्रेट अचीवमेंट फॉर वी पीपल. पेडे स्विमिंग सेंटराचो प्रशिक्षक TS धिल्लोनाच्या परिश्रमांक लागून गोंयचो स्वताचो वॉटर पोलो पंगड तयार जावंक पावलो. आनी ताचेंच कश्ट पळोवन खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान गोंयचो वॉटर पोलो पंगड राष्ट्रीय सर्तींत घालपाचें थारायलें.
इतले मजगतीं पंगडाचो खेळ पळोवन गोंय स्विमींग संघटनेन वॉटर पोलो पंगडाक पालव दिवपाचें थारायलां. I'm proud on behalf of Goa Swimming Association. I congratulate our boys for scoring 3 goals against Karnataka. The credit goes to our coach T.S. Dillon, who has taken great efforts to train these boys only in 10 days. Now, as Goa Swimming Association, we used to concentrate more on swimming and diving. Now, Mr. Dillon have opened a door for water polo in Goa. So, as an association, we will try our best to give all the facilities, whatever required, whatever training, whatever equipments required for water polo. We might be taking these boys outside for the competition. Like, for example, neighboring states like Karnataka, Maharashtra, some small clubs are organizing diving and swimming, as well as they organize water polo also. But we never had taken them because there was no team. Now today we have got a team. We have got a water polo team. So we are planning to, we will be doing hard efforts to take our teams outside, and by looking at the way they played today, I feel Goa definitely will come on top. पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आणि इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.